सप्टेंबर 2022 परत एकदा काँग्रेसीचे 11तले 8 आमदार विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो सयत फुटले आणि भाजपात एंट्री मारली। 2 वर्सां उपरांत ते खंय आसात ताचेर हो रिपोर्ट। दिगंबर कामतीक सद्याक कसलेच पद दिल्ले ना, ताका दिल्यार मंत्रीपद वा ताचे वेले पद दिवचे पडटले। मायकल लोबोक मंत्रीपद ना आणि ताणे महामंडळूय घेतिल्ले ना। अलेक्स सिकेराक भाजपात येवन 1 वर्सा 2 महिन्यांनी मंत्री केलो, अजून ताणे मंत्री म्हण वरस पुराय केल्ले ना। केदार नायक GIDCचो उपाध्यक्ष, महामंडळाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री सावंत। दिलायला लोबोक ESGचे उपाध्यक्ष पद, थंय अध्यक्ष मुख्यमंत्री सावंत। राजेश फळदेसायाक रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन केला, त्या भायर TCP बोर्डाचेर वांगडी नेमला। रुडॉल्फ फर्नांडीस मनीस संसाधन उदरगत मंडळाचो अध्यक्ष। संकल्प आमोणकाराक बाल भवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले, ताणे ते न्हयकारले व्हडल्या पदाची वाट पळयता। दुसरे वटेन 8 आमदारांचेर पक्ष बदल केल्ल्या खातीर घाल्ल्या 3 अपात्रता याचिकांचेर सभापती मुखार सुनावणी चलता। सुप्रीम कोर्टान त्यो 4 नोव्हेंबर मेरेन निकालात काडपाचे आदेश दिला। 3 आणि 4 ऑक्टोबराक ह्या याचिकांचेर फायनल आर्ग्युमेंट जावपाचे आसा। सभापतीचो निवाडो मागीर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टा मुखार चॅलेंज करपाक मेळटा। विधानसभेचो हो टर्म सोपून वेंचणूक येवपाक आनीक 2.5 वर्स उरला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।